पयलें कितें जालें, पावस खूब पडलो आनी एक गोश्ट पयलें कितें जालें जाण तूं, हेवटेन हेणें केबल तें चर मारलो वयल्यान आनी तितूंतल्यान केबल येलो आतां लायट दिवपाक. आनी तांकां पयलीं सांगलेलें थंय हें करून नाका, हांगा वयले दोंगराचें सगळें उदक येतलें आनी झिरतलें आनी आमगेलें पडटलें म्हणून. तेणी तें कांयच आयकून धरलें ना आनी तें केबल चर मारलो आनी केबल घेतो. आतां 50 वर्सां जालीं घर बांदल्यार जाणा. आनी हो केबल जेन्ना तेणी घातलो न्ही आनी हें जालें न्ही, तेन्नाच्यान तें उदक सगळें जिरोवन तें पोंच्यान हांगा फुटलें. आनी हें केन्ना कोसळ्ळें आतां? हेजे चवथी दीस 2:00 रातचें पडलें. सगळें आवाज सामको. कंपाऊंड आसलेलें तुगेलें? हय, सगळ्यान कंपाऊंड बांदलो पळय कित्याक तशें आहा. बरो उंच बांदलेलो तें हांगा येवं जायना म्हणून. सगळें पण तें कोसळून गेलें? सगळें गेलें, तें गेलें पोना. ती वयल्यान मातीच पडली वयल्यान. आनी आतां ही झाडां बीन आहा? झाडां आसा त्योवूय आतां डेंजर आहा. तेजे पोना लायट आहा आतां तेंगेले वायरी. तुवें आतां तांकां जावपाची कोणाक कळयलां तुवें? झाडां पासत कळोवना जाणा. हितू सगळ्यांक कळयलां हांवें. पंचायतीक जावं कलेक्टर तुमचे कोणें डेप्टी कलेक्टराक बीन? हय हय लेटर केला तुवें? लेटर केला सगळ्यांक. ही मातशें हें करचें म्हणून, मारचें म्हणून. आनी आमदाराकूय मेळ्ळो, ताका लेटर दिलें. गोविंद गावडे गावडे ताकाय सांगलां? हय, ताकाय सांगलां. काल तांकां सगळ्यांक हें केलां. आतां ही म्हाका दिसता माती बीन काडची पडटली म्हणटा? काडची पडटली. तें काडून तें आतां हें करचें पडना. वयलीं झाडां ही कट मारपाची, नाजाल्यार हें आमकां डेंजर आहा आतां. ओके. तेंच्या मुळांची मातीच गेली. तुमचें नांव कितें? श्रीकांत बाबुराव नाईक. चिरपुट्या म्हणटा? चिरपुटें ओके. प्रियोर म्हणटा.